स्वच्छ भारत मिशन जे 15 दीस हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जे डायरेक्शन दिलां जे क्लिनस ड्रायव्ह हे गोंयभर आनी देशभर चालू आसा आनी ते निमित्तान आज आमी हांगा शंकर पार्वती गणेश मंदिर जे आमचे करपानार आसा ते आमी क्लिनस तेजे सरावंडींग एरिया क्लीन दवरपाक क्लिनस ड्रायव्ह करपा खातीर आमी फोंडा फायर स्टेशन तेंचे अजीत बाब कामत हे हांगा आयिल्ले आसा. स्टेशन ऑफिसर आमचे सुशील मोरजकर आसा आनी सगळे फायराचे स्टाफ ऑफिशियल्स जे हांगा क्लिनस ड्रायव्हाक तेमी हांगा आमकां सगळ्याक ते मदत केला तेंचे सगळ्याचे हांव आभार मानता की एक क्लिनस ड्रायव्ह म्युन्सिपालिटीन इनिशिएटीव घेतिल्लो आनी सगळ्याक सांगिल्लें ते इनिशिएटीव घेवन हांव फायर सर्वीस ऑफिसर अजीत कामत बाब आनी सुशील बाब आसा तांकां धन्यवाद म्हणटा की अशेंच आमी समज क्लिनस ड्रायव्ह सगळे कडेन केले आनी एक मॅसेज दिली की आमी प्लास्टीक सुद्दां यूज करपाचें ना जाता तितली लिमीट यूज करून तेजे आमी लास्टाक आमकां सांग प्लास्टीक बॅन जावपाक जाय आनी बॅन जाता जाल्यार आमी पयलीं प्लास्टीक यूज करपाक जायना सिंगल यूज प्लास्टीक. स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत फाटल्या 15 दिसांक जो क्लिनिनेस ड्रायव्ह चल्ला तातूंत आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. फोंडा म्युन्सिपालिटीन आमकां अपील धाडलेले जशें सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक धाडिल्ले तशें की तुमी कितें तरी एक प्रोजेक्ट हातान घेवन खंय तरी क्लिनिनेस ड्रायव्ह घेवन करून मागीर ताजो रिपोर्ट तुमी सबमीट करा म्हणून. त्या अंतर्गत आमी आज हांगा शंकर पार्वती मंदिर जें आसा फोंडेचें ताजो परिसर जो आसा तो क्लीन करपाक लागून आमी हो ड्रायव्ह आज सकाळीं हातान घेतलेलो आसा. जवळ जवळ म्हणजे फोंडा फायर स्टेशनाचे 15 ते 20 लोक हांगा बरोबर आसात आनी स्टेशन फायर ऑफिसर सुशील मोरजकार हाजे लिडरशिपा सकयल आज हांगा हो सकाळीं फुडें आमी ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.